सध्या आमच्या वांगडा ह्या विशयाचेर आनीक खोलायेन म्हायती दिवपा खातीर आसा गोमंतकाचे संचालक संपादक राजीव नायक। फाटले 2 दीस ही बातमी दितात ती बातमी अशी आसा की मायकल लोबो हांचे कडेन अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री हांणी संपर्क साधला। स्वता मायकल लोबो हांणी आयतारा राती जे ते विमानतळा वयल्यान ते गेल्ले हैदराबादच्यान परत येताले, हांवूय त्याच विमानान आशिल्लो, ही म्हायती ताणें दिली। ताणें म्हणलें की अमित शाह हांणी ताका म्हणलें की तूं आमचोच मनीस आहा। हाजे वयल्यान मायकल लोबो म्हणटा की आपल्याक जशे गोंयच्या भाजपचे नेते संपर्कान आसात तशेंच अमित शाह हेय संपर्कान आसात। तांचे सांगपाचो मतितार्थ असो की भारतीय जनता पक्षाक कितलेय जागे हे वेंचणुकेन मेळोवंक भारतीय जनता पक्ष ह्या वेंचणुकेन सरकार स्थापन करपाचो प्रयत्न करतलो आनी त्या अपक्षांनी आपल्या कडेनय संपर्कान आसात। मायकल लोबो अशेंय म्हणटात की बार्देसान आपण 5 ते 6 जागे जिखून हाडूंक शकता। ताका लागून काँग्रेस जशी आपल्याक लागीं आसा आनी आपूण आतां काँग्रेसीन आसा तरी भाजपान आपल्या कडले संपर्क सोडूंक ना। पूण ह्या ताच्या वक्तव्यान गोंयान खळबळ उठतकीर काल राती सोमारा राती म्हजे कडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी संपर्क केलो आनी अमित शाह हांणी मायकल लोबो हांचे कडेन संपर्क साधला ह्या खबरेचो तांणी इन्कार केलो। ताणें म्हणलें की दिल्लीच्यान केंद्रीय गृह मंत्रालयान आपल्याक संपर्क साधला आनी आपल्याक सांगला की अमित शाह हांणी खंयच्याच पद्दतीचो संपर्क मायकल लोबो हांचे कडेन दवरूंक ना। मायकल लोबो कडेन अमित शाह उलोवंक नात। ताजे नंतर मुख्यमंत्र्यां कडेन म्हजी चर्चा जाली, तातूंतल्यान एक मतितार्थ तातूंतल्यान एक अर्थ तो असो की मायकल लोबो एका अर्थान आपूण भाजपाच्या संपर्कान आसा, भाजपाचे फुडारी आपल्या कडेन संपर्कान आसात असो दावो करतात आनी ते काँग्रेस पक्षांतलें आपलें वजन वाडोवंक सोदतात। ते काँग्रेस पक्षा कडेन अशे तरेन वाटाघाटी करतात। ह्या वाटाघाटीचो अर्थ असो की जर काँग्रेस जिखून आयली जाल्यार मायकल लोबो म्हत्वाचें पद सोदतलो। महत्वाचें पद खंयचें? आतां तर ताणें बार्देसान जर 5 ते 6 जागे जिखून हाडले तर ताका सहज उपमुख्यमंत्री पद मेळटलें, नंबर 2 पोझिशन मेळटलें। पूण मायकल लोबोची आतां महत्वाकांक्षा वाडल्या अशें तांचे एकूण वर्तना वयल्यान दिसता। ते फकत म्हजे कडेनच उलयले अशें न्ही, तर फाटले 8 ते 10 दीस वेंचणूक जाल्या उपरांत मतदान जाल्या उपरांत ते आपल्या लागींच्या लोकांक सतत सांगत आसात की आपल्याक आतां काँग्रेस पक्ष आपली कशी कदर करतलो, आपली सरबताय कशी करतलो आनी ते आतां फकत तांची महत्वाकांक्षा फकत उपमुख्यमंत्री जावप अशी ना, ताजे परस व्हडल्या पदाचेर म्हणजे मुख्यमंत्री पदा कडेनय तांचें लक्ष आसा। अशें एकूण तांचे पळय जे फाटले कांय दिसांचेर एकूण तांची प्रवृत्ती आसा ती दिसूंक लागल्या ती अशी आसा।